की मुळगांव लांबगांव हे एरियेक जी लीज जागेन घरां आसात देवळां आसात ती काडपाचें आनी मुख्यमंत्र्यान एश्योर केल्लें की हायकोर्टाच्यान एफिडेवीट करून दिता. आतां उत्तरच दितना अशें दिलां की तुमचे कडेन डिटेल ना जाल्यार डिटेल नाल्यार तुमी कशें म्हाका तुमी हें करून दितल्यात. आनी ह्या हेचेर तुमी लास्ट असेंब्लीक म्हाका तुमी उत्तर दिलें, तुमी आजून पर्यंत कितें तुमी एक्शन घेतल्यात म्हणजे हे करून दिवपाक, कित्याक लोकांक आजून फियर आसा, फक्त कितें आसा लोक थंड आसात, सो ताचेर क्लियर करपाचें. स्पीकर सर, तांचो कन्सर्न आसा आमचे मायनींग लीज जे ऑपरेट जाला त्या मायनींग लीज ऑपरेशनाच्या भितर लोकांची घरां आसा आनी देवूळ आसा, परत तांचे मुळगांव आनी शिरगांव दोनूय कडेन हांवें तांकां फ्लोर ऑफ द हावस, कारण ही एक केस हायकोर्टात चालू आसा, आमी फ्लोर ऑफ द हावस ऑलरेडी लीज होल्डर्स आसा तांच्या कडेन उलयल्या की ही जी एरिया आसा पळय न्ही ही एरिया त्या लिजाच्या भायर, कारण एकदां लीज ऑलमोस्ट दिले त्या लिजाच्या भायर काडपाक आमी गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही हे एफिडेवीट दितले तांकां आनी तो एरिया डिमार्केट करून आमचे लीज होल्डरूय तशे इंटरनल मिटिंगेंतल्यान दे आर एग्रीड, बट ते कोर्टांतल्यान जर जालें आसत जाल्यार आमकां एकदम बरें जातलें की दे नॉट डू एनी ऑपरेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरियात आनी ते लीज तिके भायर दवरप. ताका आमी जे म्हणटा म्हणजे आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की खंयचेच घर खंयचेच देवूळ हें अफेक्ट जावचें न्ही आनी फ्रॉम द देवूळ टू म्हणजे समथींग कितले तरी म्हाका लक्षांत ना आतां कितले तरी मिटर्स पर्यंत देवूळ आनी घर कोणाचेंच वयचें ना. हाज्या खातीर सरकार जी गजाल करपाक जाय पळय न्ही तितके करतले. तांच्यांनी विचारल्या टायम फ्रेम, एट प्रेजंट मॅटर इज इन हायकोर्ट, त्या खातीर आमी 100% लोकांच्या बरोबर आसा. तांकां जो कितें एफिडेवीट ते फायल करपाक जाय बिहाफ ऑफ द पीपल गव्हर्मेंट वील फायल. आनी